देवाचें उतर शानियाल माला सगळें तुमकां माये मोगाचो मोगाल बा भयणीनो, कांय वर्सां फाटीं एक आवय म्हणटाली, म्हज्या भुरग्यांचो फुडार बरो जावंक म्हाका जायते त्रास काडूंक पडले, कित्याक म्हजो गोरकार संपल्यार सुमार 18 वर्सां जालीं. पूण आयज हांव चड खुशाल, कित्याक म्हजो एक पूत पाद्री जाला आनी दोगां भुरग्यांनी आपलें शिकप सोंपोवन बरी नोकरी करतात. म्हजो गोरकार संपल्या उपरांत म्हाका जायत्यो अवघडायो आयल्यो, पूण देवाचेर विस्वास दवरून हांव म्हजें जिवीत जियेली आनी सर्वेस्परान म्हाका मागलोलें तें फावो केलें. आना साम्याल आपल्या पुताक घेवन आपणें कितें मागलोलें तें मेळ्ळें देखून सर्वेस्पराचे उपकार आठोवंक दिनवाशी मनान आपल्या पुताचें देव मंदिरांत वर्पण करता. आयचे शुभ वर्तमानांत सर्वेस्पर देव दुतां वरवीं धाडलोलो संदेश मारिया आपल्याच्या जिवितांत मानून घेता. देवाक आर्गां आनी दिनवास दिवन हे आयचें गायन ती गायता. ल्हान पासून मारिया देव भिरांतीन चोरली आनी देव मंदिरांत वावुरतना जशी आमी ल्हान आसतना दोतोन शिकता, त्याच भाशेन मारयेच्या जिवितांत आदल्या कोरोराचीं वाचपां स्तोत्रां वरवीं देवाक आर्गां आनी दिनवास दिवन आपलें जिवीत ती जियेता. मारयेचें जिवीत देवाक एक वाखाणेचें गीत जालें आनी देवाच्या उतराक पयलो जागो दिलो. आमच्या जिवितांत बरेंपण उपजता तेन्ना आमी देवाक आर्गां आनी दिनवास दिता. जायते फावटी आमी देवाक शिणटा, मागणें करिनासतना रावता आनी देवाक पयस दवरता. जशें आमी आयकलां ते भाशेन तेका भुरग्याची आवयन सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरून मागलोलें तें मेळ्ळें म्हणून ताका आर्गां दिता. तेच परी आमच्या जिवितांत बरें घडटा तेन्ना आमी देवाक आर्गां दिवंक आनी आमकां जाय तें घडना तेन्ना देवाची खोशी म्हूण आमी मानून घेवंक गरज. आमचें जिवीत न्हवसरूंक काल्तिकायेन आपणावंक, आमच्या जिविता खातीर देवाक वाखाणूंक, ल्हानविकायेन जिवंक, गरीब ती सुभागी म्हणून मनान आनी काळजान गरीबपणान जिवंक, देवाचेर विस्वास दवरून दुसऱ्याच्या आदाराक पावंक. मोगाला जेजू, आमच्या जिवितांत कोश्ट आनी दूख येता तेन्ना आमी मारयेच्या जिविताचेर नदर मारून आमचो भावार्थ सर्गीच्या बापाचेर गोट करूंक आमकां कृपा आनी बळ मागतना आमी सदांच वाखाणेचीं मनशां जावंक जेजू आमच्या सांगाताक राव म्हूण मागुया. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल राव, परवचन राव.